मारन गेल्याने राम सीता लक्ष्मण मेळून परत वनवास वताचे वे ना रे देवा आता वनवास वतना रामू सुग्रीवाक न्ही लक्ष्मणाक सांगता विभीषणाक लंकापटना भितर व्हर न्हू ताका लंकेच्यो राय कराची ताका पट्टाभिषेक कराची म्हणून तांकां आज्ञा दिता. तांणी विभीषण आपण न्हू लंकानगरी वताचे. रामू हनुमंताक तूं आतां वचूंक न्हू जानकीक सांग अशें हांव रावणा मार विजयी जाला म्हूण सांग न्हू तुवें वचून सांगलें तिका भारी खुशी येता म्हूण सांगता. आनी हनुमंता बी पेटयता. सुशेण वैद्य न्हय तागेले की त्या युद्धांत तूं घाय जाल्ल्या लोकांक कोटचे उपचार कर तांकां आराम जावं तशी म्हूण सांगता. हो आंजनेय अशोक वचूंक सीतेक सांगता. आनी काथे येता आशिल्ले दिवस तुगेले बरे येताचे मा राम रावणाला वध करून विजयी जाला आतां तूं तुगेले घोवाले वच्चे वेळ आयलो म्हूण सांगता. ते आयकुच्याक तिका मस्त खुशी जावन ती आकाश पळोवन पण आकाशा पांय पडटा आनी देवा बी मनाक येवजून पांय पडटा आनी म्हणटा आंजनेया तूं गेले न्ही म्हगेले खंजन मारून की म्हगेले हांगच्यान एक सुंटवड जाली खबर म्हाका येवन सांगिले फस्ट तुवेची हांव हो तुगेलो उपकार केन्ना विसरना. हे म्हाका तूं सांगिले बद्दल हांव तुका कसो दिवं. हांव तुका मनान एक आशिर्वाद दिता. तुका कायम श्री रामचंद्राले अनुग्रह तुगे उरो तूं तागेले अगदी प्रिती पात्र जावन उरो म्हूण आशिर्वाद दिता म्हूण सांगता. ते आयकून हनुमंता भारी खुशी येता. अम्मा हांव अगदीची उतरान खूश जालो म्हूण तिका पांय पडून परत तुगेलें परमिशन घेवन रामाला वता. हांगा लक्ष्मण आनी सुग्रीव विभीषणाक राजपट्टाभिषेक करताची. नंतर ताणें उठलो करून रामाला येताचे. विभीषण रामा पांय पडता. राम ताका आशिर्वाद दिता धर्मान राज कर हांगा म्हूण सांगता. आनी म्हाका सीतेक हाडून वपशी म्हणटा. तशें म्हणच्याक विभीषण हो म्हणून थंयच्यान लंकानगरी वता. वचून आपणे बायलीक आनी थोडे जे सेवक लोकांक घेवन तो अशोक वना वचून सीतेक पांय पडता. ताणें आयलो जेन्ना कळटा सीतेक हो भोवतेक विभीषण वची म्हूण. ती तेगेले योगक्षेम विचारता. तेन्ना विभीषणा दिसता ही रामा तक्क बायल हांनी कशी उरल्यार बिची दुसरे लोकाले बरे वयता लोक म्हूण तिगे बद्दल ताका आनीक भक्तीशी येता. तेन्ना तो तिका पांय पड म्हणटा अट्टूज रामाले आशिर्वादान आमी म्हटलो बरें जावन आसाची तुका आपोवंक घेवन हाड म्हूण रामान म्हाका सांगल्या म्हूण सांगता. आनी तिका आपोवंक घेवन विभीषण ते बायल शरमे ओटूच रामाना कडेन वताचे. रामाला लागीं लागीं ताणें वचून पावता आसतना राम आनी सीता एकमेकांक अशें एक पण पळोवंक घेताचे. तशी राम घुवन राबून सोडता. थंय आशिल्लो कोटो कसो न्ही आतां राम सीतेक वचून हाता धरता ना तिका धांवन धांवन वचून मोक्ष करतालो अशें ताणें येवजल उरता. जाल्यार ताणें तशी राबिल्ल पळोवन तांकां उठलो अरे होश कसल्या राबला म्हणून दिसता अशी लोकांक उठो. जाल्यार सीत कसो न्ही उरलें ना. ती तशी चमकत मुखार येवन रामाला मागशी राबता. तेन्ना राम एक म्हणटा तुका हांवें तुगेल्या बंधनान तुवें सोडयल्या तूं आतां खंय जाय थंय वच शकता म्हूण सांगता. आनी तशें सांगच्याक व्हडलो लोकांक येना म्हण शॉक येता अशें कसलो उलयता राम म्हणून. जाल्यार सीत म्हणटा लक्ष्मणाक लायक वचून लक्ष्मणा म्हाका एक होमकुंड तयार करून दी. लक्ष्मण अण्णाल तोंड पळयता. तेन्ना राम माथ्यार येताची तिणें सांगिल्लें तशें कर रे म्हूण सांगता. लक्ष्मण थंय एक व्हड अग्निकुंडशें तयार करता. सीता त्या अग्निकुंडाक 3 पंत प्रदक्षिण घालता. आनी लक्ष्मणा म्हणटा लक्ष्मणा तुका सांग नाशिल्लें तसो उतरटो सांगना मस्त हांव मन दुखयल्लें आसा म्हाका माफ कर. हांव तुका कांय मुद्दाम उलयलें न्हय तें तूं कशी पूण करून म्हगेले घोवाले रक्षण करचें वचो म्हूण हांव तुका तशें म्हणिल्लें तेन्ना तूं म्हाका व्हड मनान माफ कर. आनीक हांव रावणाले बंधनांत आशिल्ली तेन्ना बी हांव पवित्र जावन आसा. सदा सर्वदा हांव म्हगेले घोवाले नांवाची म्हगेल्या मनांत आसवरतोची आनी कोणालेच एक नांव सुद्दां हांव मनांत घेतिल्लें ना. हांव जर परिशुद्ध आशिल्लें वय जाल्यार अग्निदेवा म्हाका म्हगेले शुद्धते हे जगा दाखोवन दी ना जाल्यार हांव तुगेले अंत पळोवन
भस्म जावनच म्हणून ते एकदम ते अग्निकुंडांत उडता. आई सीत कसं जोडणं तुवें अग्निकुंडान तू ना रे, ती काय ना तिगेले पवित्रतेनं ते अग्निदेव थंय शांत जाता आनी सीत थंय अगदी सुरक्षा उरती तांतू. तेन्ना राम वचूंक न्हू ते हातां धरून ते अग्निकुंडांतल्यान भायर काडता आनी तो तागेले बाजून तिका बसकारून घेता. ते पळोवन उठलो काय खुशी जावन काय राम आनी सीतेक जय जयकार म्हणून तागे सांगले जय जयकार करता. राम थंय बसीर उठला काय पळोवन सांगता तुमकां कुठला का आश्चर्य पूर्ण हांवें सीतेन यज्ञकुंडांत तूं अग्नी परिस्थिती म्हणून तेन्ना हांव कसलें नाक म्हणना कितें व्रत म्हणून न्हू म्हाका सीत पवित्र म्हणून गोत आसा. जाल्यार फाल्यां कोणी तिका रावणाल बंधनांत आशिल्ली ही अपवित्र बी जाल्ली उरतली म्हूण दिसनाका. तिगे पावित्रता अट्टू लोकांक कळका कोणी ती केन्ना कसं नाही म्हणचें ना म्हूण हांव तिका तिणें अग्निप्रवेश करता म्हळ्यार तेणें म्हणलें. मागीर जिवाक गोत आशिल्लें ती एकदम शुद्ध आसा पवित्र आसा म्हणून म्हूण सांगता. तें आयकून लोकांक काय नाही खुशी आनी परत रामाल जय जयकार करता जोडलो. विभीषण रामाक आनी सीतेक म्हणून उडगिरेक नाना नमुने वस्त्रालंकार आभरण उठहाण दिता. राम ताका हात लावन परत विभीषणाक दिता. तेन्ना विभीषण पांय पडून म्हणटा देवा तूं म्हाका राज्य दिल्या त्या राज्यान तुला थोडेशें हांव तुका उडगीर म्हणून दिलें बी तें बी तूं म्हाका परत दिलें जाल्यार हांव आतां एक वस्तू दिता तें तूं केन्ना नाका म्हणचें ना म्हाका असो न्हय म्हणटा राम. तो ते पुष्पक विमान दाखोवन न्हू देवा हें पूण तूं घे म्हूण सांगता. तेन्ना राम म्हणटा हें विमान दवरूंक येचवी म्हाका बी बरें दिसना जाल्यार आतां तूं इतलें सांगता आसतना न्हय आमी अयोध्या वचचे पावो पसून हें विमान घेता. अयोध्ये पावना पडना ते कुबेराकच हांव परत पेटोवन दिता म्हूण सांगता. अडना म्हणून विभीषण ताका पांय पडटा. तशीच विभीषणान तागेले अंतपुराक वताचे हांगा हे राम सीता लक्ष्मण हनुमंतू सुग्रीव आनी तांगेलें सैन्य थंय उरतात. हेर दिवस सकाळीची उठला कुटांक घेवन तांगेलें सकाळीचे उठून नित्यविधी करून येताचे. तेन्ना तो विभीषण बी थंय येता. तेन्ना राम म्हणटा विभीषणा आमी वनवासा येवन आज 14 वर्सां पूर्ण जातात. हो आमगेर वनवासाच्यो शेवटचे दिवस. हांव आजीची वचून म्हगेलो भाव भरताक मेळका जर हांव तशें मेळना बा ताका तो तागेले जिवाचें बरें वायट करून घेता म्हणून आमी वचचे भायर सरताची. तो सीतेक आनी लक्ष्मणाक घेवन ते विमानान चडता आनी सुग्रीवाक सांगता तूं तुगेले हे सैन्य अट्टू लोकांक मेळून म्हाका मस्त मदत केली आनी धर्माचे साथ दिली तुमी ताकाचे हांव तुका केन्नाची विसरना. तुमी बी तुमगेले राज्य सोडून येवन मस्त दिवस जाले. तुगेले हे सैन्यांत आशिल्ल्या कोटोचे तांकां तांगेले बायल चेडवां आतां उडगास जातास कितकी तूं बी हांकां घेवन न्हू तुगेले किसकिंदेक वच. आनी विभीषण बी हांगा तागेले लोकांक घेवन लंकेन तूं धर्मान राज्य करतालो म्हूण सांगता. तेन्ना सुग्रीव कसो म्हणटा देवा तुगेले एक प्रार्थना आशिल्ली आनीक म्हाका आनी मागीर लोकांक तुगेले अयोध्येक येवन राम पट्टाभिषेक पळोवचे आश आसा म्हूण सांगता. तेन्ना विभीषण बी म्हणटा म्हाका बी तशीच अयोध्ये येवका म्हण आश आसा स्वामीले पट्टाभिषेक पळोवका म्हणून म्हणटा. तेन्ना राम हांसून म्हणटा अरे हांव तुमकां यो म्हणका म्हण आशिल्लो जाल्यार तुमकां दिसतलें पळय आमकां आमगेर घरा वचचें आसा आनी यो म्हळें ना म्हणच्या जायना म्हण भिडेचेर येतलेची म्हण हांव सांगिल्लें आशिल्लें हट ना येची म्हणटा. ते पुष्पक विमान अशी उरतकी म्हण येतात कितले लोक जाल्यार बी धरतात 100 लोक बी धरतात 1000 लोक बी धरतात अशी कडेन अट्टू लोक मेळून घेवन ते पुष्पक विमानांत चडतात. पुष्पक विमान ते थंयच्यान उडता उडूंक अयोध्येला येता येता म्हणटा आसतना भरद्वाज आश्रम मेळटा तांकां. तेन्ना ते भरद्वाज मुनी भायर येयले उरतात. येवन तेन्ना अशें आकाशाचेर पळयता आसतना तांकां तें विमान दिसता आनी रामाक बी तेन्ना दिसता तशें पळयता आसतना म्हणून तें विमान सकला घेवन राम येता आनी भरद्वाज मुनीक पांय पडटा. तेन्ना भरद्वाज मुनी कसो म्हणटाचे तूं आज हांगा राब रे रामा म्हाका तुगेलें उलोवचें आसा म्हणटा. आनी राम म्हणटा मुनीश्रेश्ठ हांव तुमगेले माफी मागता. हांव जर आज अयोध्ये वचून भरताक मेळना जाल्यार ताणें म्हळें अग्निप्रवेश करून जीव काण घेत म्हूण सांगलें म्हाका म्हणटा. भरद्वाज मुनी म्हणटाचे
तशें कांय ना रे, तूं हांगा राब, तुवें खंयचे अगदी विश्वास मनशाक थंय अयोध्ये पेटून भरताक सांगा पण हांगा आयला म्हूण सांगून आनी फाल्यां सकाळीं तुमी म्हटलो हांगच्यान वचाची म्हूण सांगता. तांगेलें उत्तर मिरूच येना म्हालगड आयलें म्हूण राम हो म्हणटा. आनीक हनुमंता पण सांगता, पळय हनुमंता, भरद्वाज मुनी कसल्या कशी म्हाका कोत्या करता म्हणून गत ना. तूं पयलीं अयोध्येक वच आनी भरताक मेळ आनी ताका सांगा आमी येता आसाची, फाल्यां सकाळीं येवन पावतात थंय म्हणटा. हनुमंत म्हूण घेवन थंयच्यान वता. तेन्ना भरद्वाज आश्रमांत रात्री उठलोक राबताचे. तेन्ना भरद्वाज मुनी रामा म्हणटाचे, हांव तुका वत्ता केल्ले कसल्याक न्हय रे हांगा राब म्हणून. तूं एकदम वचून भरताक मेळ्ळ्या रे, ताका बी बरें न्हय, एकदम तो आवेशांत आयल्या रे, उद्वेग जातालो ताका म्हणून हांव तुका सांगलें. आनी वनवासा गेले तेन्ना थंय कसं कसं जालें तें वट्ट म्हाका तुगेले तोंडांतल्यान आयकूचें आसा म्हूण ताका सांगता. थंय रात्रभर तांणी उलयता बसताची. राम मोठू खबर सांगता. तेन्ना तांणी म्हणटा सीते पळोवन, आनी परा तुका कितलो कश्ट जालो गो जगा उद्धार करचे खातीर म्हणून सांगतात तांणी. हांगा हनुमंत अयोध्ये वतना थंय भरत, शत्रुघ्न, कौसल्या माता, कैकयी, सुमित्रा आनी बाकी सुमंतू बाकी ओटलोक थंय सरय नदीचे दांड्यार राम सीता लक्ष्मण आले वाट पळयतो उरताच. सांज जाल्यार बी आयले नाशिल्ले पळोवन ओटलोक एक कळवळ आसा. आनीक आतां राम येना दिसता म्हणून तांणी एक चिंतेन बसताचे. भरत तरी रामान येवची आशा सोडता. आनीक थंय तो बी एक अग्निकुंड तयार करता. आतां म्हगेलें अण्ण आयिल्ला न्हय, आतां सूर्य अस्त जाता आसा, आतां हांव म्हगेलें हे शरीर हे अग्नी तूं भस्म करून घेता म्हणून तो अग्नी उडका म्हणून तयार करता उरता. तितले घड भितर तें हनुमंत वचून पावता. हनुमंत पळोवच्याक तांकां आश्चर्य जाता, हो म्हाका कोणाक कसलो आयला. तो वचून घेवन पयलें ताका दिसता ते जळटांनी बांदून घेवन राम लक्ष्मणावरीची हो भरत आनी शत्रुघ्न उरतात न्हय, तांकां पळोवच्याक कळटा हनी भरत शत्रुघ्न उरका म्हणून. तो वचून तांकां पांय पडता. तांणी बी हाका पांय पडता. तेन्ना हो म्हणटा, हांव रामदूत, राम म्हण तुका एक विशय सांगला म्हणटा. तेन्ना भरत ऐकून अशें कसं न्ही कसं सांगलें म्हगेलें अण्णान, कसं म्हगेलें अण्ण येना परत कसलो येना तो म्हणटा. तेन्ना हनुमंत हांसून म्हणटा, ना रे भिवू नाका, तुगेलो अण्ण येता, फाल्यां सकाळीं येवन पावता हांगा. भरद्वाज मुनीन तांकां मस्त वताय केलें देखून तो भरद्वाज आश्रमांत राबला आजी. फाल्यां तो मांकडांक आनी राक्षसांक घेवन घेवन हांगा तुमके मेळता म्हूण सांगता. ताणें तशें म्हणचे तांकां आश्चर्य जाता. मांकड राक्षस म्हळ्यार हाजे अर्थ कसो जालें म्हूण. तेन्ना भरत म्हणटा, तशें कसलें म्हळें तुवें म्हणटा. तेन्ना हनुमंत तांकां थंय रामान वना गेले नंतर कसं कसं जालें म्हण ताका जे गत आसा गोश्टी ती ओट्टो ताका सांगता. तें आयकून काय ना तांकां कोटोवची अशी रामा बद्दल हेम्मे बी येता. आनी ताणें सीतेन कडेन कश्ट आयकून घेवन बी मस्त बेजार येता. भरता तरी दिसता इतलें कोट्ट हांव कारण म्हण. कैकयी तरी तिगेलें मन इतलें मरी अशी आनी जेतके म्हळ्यार सांगचें न्हय तें. देवा म्हगेल्या हातान कसलो व्हड चूक घडली म्हूण तिका आतां पश्चाताप मस्त जाल्यार कसो उपयोग. चूक करता आसतना पळोवप केल्या नंतर कसं नाही करचें जायना. कितले पश्चाताप केल्यार बी केलेली चूक काही समजेना मनशाना अशें जाता. कडेन ते रात्री ताणें ही खबर ती खबर उलयताचे आनी बी हांगा रात्र फाल्यां करताचे. हेर दिवस सकाळीची ओटलोक न्हावन धुवन उठून रामालें दर्शन घेवचें आतूर जावन राबताचे. तशी थोड्या वेळा नंतर राम पुष्पक विमानांत ओटलोक आपण घेवन थंय येता. येवच्याकची तो विमान राबता न्हय, फस्ट राम देंवता. ताका पळोवच्याक भरत अगदी धांवन येता आनी अण्णा म्हणून ताका घट्टी अपमान घेवन पांय पडता. शत्रुघ्न बी पांय पडता. तशीच सीता माता देंवता. लक्ष्मण, हनुमंतू, सुग्रीव पैकी विभीषण ओटलोक थंय पुष्पक विमानांतल्यान देंवताचे. तशी राम ते पुष्पक विमानाक पूज करता आनी सांगता. आनीक तूं कुबेरा लेगीत परत वच म्हणून सांगता. ताणें तें सांगचे तें विमान उड्डून आकाशांत वता कुबेरा लेगीत. आनी हांगा राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता, मांडवी, श्रुतकीर्ती, कौसल्या माता, सुमित्रा, कैकयी हे ओटलोक एकमेका मेळून भारी खुशी व्यक्त करताची. वशिश्ठ मुनीक राम, लक्ष्मण आनी सीता पांय पडताची. तांणी आशिर्वाद दिताची. कडे ते दीस रात्रीची ओटलोक थंय बशिल्ले तेन्ना वशिश्ठ मुनीक रामू तागेले वनवासांत तूं जाली टू घटन सांगता. बाकी लोक पळयता बसून ते आयकताचे. तशी ते रात्री तांणी उलयता करता फाल्यां करताचे.